विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल पांडुरंगाच्या नावाचो असो जयघोष करीत लाखांनी वारकरी आषाढी एकादशी निमतान पंढरपुराची वाट चलतात। गोयच्या मुळगावच्या वारकऱ्यांची वारी पंढरपूर पावपाक आता काय पावलांच फाटी उरल्या। खंय पावल्या गोयची वारी आणि कसो चल्ला गोयच्या आषाढी एकादशीच्या वारीचो प्रवास खासा रिपोर्ट। मुळगाव वारकरी संस्थेची आषाढी एकादशीची ही वारी 20 तारखेक गोयच्यान पंढरपूर वचपाक भायर सरिल्ली। शेनवारा वारीचो 12वो दीस। आयतारा 13वे दिसा वारी पंढरपूर विठ्ठलाचे नगरीत पावतली। सद्याक मुळगावचे वारकरी सांगोला पावल्यात। आता मेरेन वारकऱ्यांनी 326 किलोमीटर चलोन प्रवास केला। वारीचे खाशेलेपण म्हळ्यार मोबायलाचेर हेल्थ ॲपाचो वापर करून हे वारकऱ्यांनी विठ्ठलाच्या दर्शना खातीर चलिल्ले आपली पावलांय मेजल्यात। आता मेरेन वारकरी 4,86,096 पावलां चलत महाराष्ट्रातले सांगोला पावल्यात। हे वारी बरोबर गोयच्यान पयलेच फावट पंढरपूर पालखी वता। वारकऱ्यांक सद्याक एकूच ध्यास लागला तो विठ्ठलाच्या दर्शनाचो। आमकां केन्ना एकदां थंय पावंक अशें जालां। पंढरपूर वचून पांडुरंगाची भेट घेवंक अशी जाल्या। आमची वारी ही सक्सेस करपाक आमचे सगळे माऊलींनी भार घेतलेलो आसा। आज आमची मुळगाव वारकरी दिंडी पंढरपुराक 12वो दीस प्रयाण करून आज ती सांगोला लागीं पावल्या। हांगासून फक्त आता 30 किलोमीटर अंतर पंढरपुराक उरला। प्रत्येकाक कसलीच दुखापत नसताना काय नसताना आमची वारी चलत आसा आणि आता विठूची पंढरी राहिली ना दूर अशी आमची गत जाल्या। सगळे उमेदीन मोठ्या होशेन चल्ल्यात आणि उत्साह वाडलेलो आसा आणि आम्ही पंढरपुराक पावतल्या। आज आमच्या वारीचो 12वो दिवस। आम्ही 20 जूनाक गोंयाच्या भायर सरले। एक आमचे उद्देश आसलो की आमकां बेगीन बेगीन पंढरपूर पावपाक जाय। सगळ्यांच्या मनात सगळ्यांच्या तोंडात एक उत्साह विठ्ठल विठ्ठल आणि विठ्ठल। देवाचे दर्शन घेवपाक सगळे माऊली आमचे आतुरलेले आहा। सगळ्यांनी आपली फॅमिली घरदार सगळे संसार सोडून फक्त एकच देवाक मेळोंक गेल्ले आहा, फक्त विठ्ठल आणि विठ्ठल। आज आता आमी खाली 30 किलोमीटर उरलेले आसा। आता आमकां अशें दिसता की आमी आतांच वचचे की आता रावचे न्हू। आयज विसाव सुद्दां रातचो खंय घेवं सांगोला घेवचो न्हू। आज रातोरात वचून देवाक मेळची इतले आमचे सगळे माऊली आतूर जाल्लेले आसा। प्रुडंटा खातीर सांगोलाच्यान रिपोर्टर उदय परब। राज्य पावड्यावेल्या टेबल टेनिस सर्तीत गोयचे उदेते प्लेयर आणि अणभवी दिग्गजांची झूज दादल्यांच्या सिंगल्स गटात सुरू जाल्या। ही सर्त मिरामारच्या क्लब टेनिस दी गास्पर डायस हॉलात चालू आसा। उदेते वेस्ली दो रोझारियो, नागेश वेरेकार, अणभवी प्लेयर दिलीप वेलिंगकार आणि नोयल नोरोना आणि हेर प्री क्वार्टर फायनलीत पावल्यात।
हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.